Panchayat will come. We'll call even the PDA. Police. Call them also. No. License. And we'll have a joint inspection. I'll serve a notice to you all also. Maybe Tuesday is okay. No? Yeah, Tuesday. Tuesday is okay. We'll call PDA also. Because we'll have a joint inspection with all the authorities. First is the first is waste, second will be the first actual working. Demolition order आता पोतून बांधता, demolition order पोतून बांधता. इसवाली फोकाण जाल्ली हां. म्हाका दिसता निमणे मिस्ता आमी हांगा रावचे पडटा दाणे घेवन कोण बांधता पळय तांकां मारपाक. हो आतां लॉ एंड सिट्युएशन जावपाचें हाका लागून हें पळय हांगा चलता तें सारकें न्हू. बफर झोन हा 30 मीटर्स तो 30 मीटर बफर झोन तेणें मेंटेन करचो. आमी ODBचेर घातला. 3 तारखेर आमची मिटींग जाली आमी करता हांगा इन्स्पेक्शन जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ द PDA. आमी येवन इन्स्पेक्शन करतले हांगासर आनी दाखयतले हें कोणें परमिशन दिलां काय म्हणून. ना जर परमिशन दिवना तें तांकां काडचें पडटलें. कित्याक आमचे पंचायतीन कोणाक परमिशन दिवंक ना आनी म्हाका दिसना PDAन परमिशन तेणी बांदला म्हणटा ते हाली 2 दिसांक 24th क्रिसमस नायट आनी 31st न्यू इयर नायट 2 दीस तेणे एक्टिविटी शो करपाक तें स्टेज बांदलें म्हणटा. तेणी आमकां एश्युरन्स केला की आमी शो हांगा कांय करिना हांगा कांय शो जाता आमी हें सगळें काडटलें म्हणून. आमकां पिसफुली हांगा लोकांक गांवांत रावंक जाय बस टेंशन नाका. 2016 सगळे एज पर NGT ऑर्डर डिमॉलिश जाल्ले आनी आयज परते तेणें स्टार्ट केले 8 दीस जाले परते तेणें स्टॅक घालपाक स्टार्ट केले आनी आमी एक कमिटीन एक मिटींग घेतली अर्जंट मिटींग आनी डिस्कशन केलें हेचेर सोमतें आमी पंचायतीक एक लेटर केले टुरिजमाक लेटर केले CRZ लेटर केले एनवायरमेंट मिनिस्टराक लेटर केले डेप्युटी कलेक्टर लेटर केले पोल्युशन कंट्रोलाक बोर्ड लेटर केले आनी हे लेटराचेर सरपंचान आमचे एक्शन घेवन रोखडीच आमकां एक आयज इन्स्पेक्शन नोटीस काडली आनी ते नोटिसेक आयज खूब लोक हांगा जमलेले आहा. आजच्या सरपंचानी सगळे पळयले आनी सरपंचान एश्युरन्स दिला कितें आपूण हें कशें घालूंक दिवचो ना म्हणून.